आजच्या या काँग्रेस फाउंडेशन डेच्या निमतान सगळ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक देशभर तशेंच गोंयभर सगळ्यांनी शुभेच्छा आनी वरवीं आनी आयच्या दिसा एक प्लेज दॅट हे भ्रश्ट सरकार जे आसा हे भ्रश्ट सरकार तातूंत प्रत्येक गोंयकार प्रत्येक देशाचो नागरीक जो आज पीडित आसा ह्या भ्रश्ट सरकाराक 2024 ह्या देशांतल्यान मुक्त करपाचें हें आमचें मिशन आसतलें. आमच्या देशांत व्हडलो दीस कित्याक आमचो काँग्रेस फाउंडेशन डे. आयज काँग्रेस म्हणजे आमचो ऑपोजिशन आहा पूण आमी ते दीस पळोवया जेन्ना काँग्रेसान सगळे लिडरांनी इतलो त्याग करून आमचो देश इंडिपेंडंट केल्लो आसा आनी आयज इतले मुखार पावले फकत काँग्रेसान तेन्ना पडलें आमचें इंडिपेंडंट दिलें मागीर भरपूर स्किमो करून त्याग करून आयज देशाक इतलो मुखार पावला. फाटल्या 10 वर्सांत पळयलां फकत उलोवपाचें कांय करून दाखोवप ना आनी जे आदल्यो योश्ट आशिल्ल्यो ते आयचे दोळ्यांनी 40 वर्सां 60 वर्सां 70 वर्सां हे आदले पळोवपाक सोदतात. तांकां म्हायती ना कितले आमच्या लिडरांनी त्याग केले आनी देखून हांगा इतले मुखार पावल्ले आसात. ते फकत आपलें चिंतात लोकांक पळोवपाचें एम्प्लॉयमेंट उणी पावलो आसा अनएम्प्लॉयमेंट कितले लोक शिकिल्ले बेकार आसात म्हारगाय उणी पावल्या पूण हांगेले फकत लोकांक आशिवासनां दिवपाची. हांव म्हाका दुबाव ना की जे आमचे लिडर जे आसात तांची स्वप्नां जी आशिल्लीं ते पूर्ण करचे खातीर ते ऑपोजीट डायरेक्शनां वतात. तेन्ना हांव मागता लोकां कडेन आयज आमच्या देशांत व्हडलो दीस आमी आयज फेस्टिविटीज क्रिसमस सेलिब्रेशन चलता 9वें वर्स येवपाचें जालें आनी ही व्हडली आमच्या देशांत सगळे भारतीय लोकांक व्हडलो दीस आनी आमी व्हडलो दीस